मनोज एक मिनिट अच्छा तुम्ही संजीवनी फार्माला कित्याक खातीर आयज आमी हांगा फार्मर्स प्रोटेस्ट आहा तांकां सपोर्ट करपाक गेल्ले. गेल्या फावटी जेन्ना 4 दीस पयलीं जेन्ना ते धारबांदोडा तेंच्यांनी चालू केल्ले ते दिसा आमी गेल्ले. आतां आमकां कळोन येयलें की तांकां अजून पर्यंत गव्हर्मेंटा सायडीच्यान तांकां कसलेंच आश्वासन ना जाल्यार कसलेंच कॉरस्पॉन्डन्स तेंच्या कडेन तें कम्युनिकेशन जाल्लें ना. आतां ते जे हांगा येवन बसल्यात पळय हांगा सांग्या वयल्यान इतल्या पयच्यान जेन्ना लोक हांगा काणकोणच्यान लोक येवन हांगा येयला जे उसाचेर तेंचें उत्पन्न ते करताले आनी फॅक्ट्रीचेर ते डिपेंड आसले. ती फॅक्ट्री आतां 4 वर्सां जालीं बंद आसा आनी थंयसर तुमी जाणा सगळे जाण की इथनॉल प्लांट घालता आनी PPP मॉडेल करता आनी अशे कितलेशे गजाली जाले पूण अजून मेरेन त्या शेतकाऱ्यांक तो न्याय मेळपाक जाय तो न्याय मेळलो ना म्हणून ते शेतकारी हांगा पावला. हेच्या फाटल्यान आमकां हे सरकाराची कॉन्स्पिरसी दिसता की हो सरकार खंय ना खंय तरी हांगा जो ते ऊसकारांचो जो जागो आसा नाजाल्यार ह्या फॅक्ट्रीचो जो जागो आसा त्या जाग्याचेर ह्या सरकाराचें लक्ष आसा. हो सरकार खंय ना खंय तरी हो सरकार तो जागो हडप करून ह्या शेतकाऱ्यांक रस्त्याचेर हाडपाचो ह्या सरकारान प्लॅन केल्लो आसा. कित्याक हो सरकार आतां शेतकाऱ्यांचो उरलेलो ना. हो सरकार गोंयकारांचो उरलो हो सरकार दिल्लीकारांचो जाल्लो आसा भायल्या लोकांचो जाल्लो आसा. व्हडले व्हडले बिल्डर आहा तेंचो जाल्लो आसा आनी आतां सांग्यार जशें तुमी जाणा IIT येता नाजाल्यार काणकोणा फिल्म सिटीचो बोवाळ चल्ला. सो तेच्या भोंवतीचें डिस्ट्रक्शन जातलें कॉन्क्रिटायजेशन जातलें. तें कॉन्क्रिटायजेशन करपाक हांकां जागो मेकळो जाय आनी तो जागो जेन्ना शेतकार जागो आपलो शेत रोवपाचें बंद करतले तेन्ना तो जागो कोण तरी विकतलो आनी ते विकता म्हणून हो सरकार वाट पळयता आनी तांकां लागून तांकां आतां ते जाता तितले निराश करता जाता तितले तांकां हतबल करता जाता तितले तांकां त्रास करीत आसा आनी हीच कॉन्स्पिरसी चल्लेली आसा. ते तुम्ही आता तांकां कशी कितें हेल्प करता? आमी हेल्प म्हणल्यार आतां लास्ट टायमूय आमच्या आमदारान विरेशान असेंब्लीन हो विशय मांडलेलो. आतां परती आतां फेब्रुवारीन परती असेंब्ली आसा. आमच्या सायडीच्यान जितलो जाता तितलो प्रेशर असेंब्लीन घालपाचो आमी आमच्या सायडीन घालतले. आंदोलन तर ते करीत आसात आनी आमी तांकां 100% आमच्या सायडीच्यान तेंको आसात. बट हें जर आमी एक सगळ्यांनी विचार करपाक जाय की येदो व्हडलो सरकार डबल इंजीन सरकार म्हणटा जो सरकार आयज महाराष्ट्रानूय आसा जो सरकार आयज दिल्ली आसा जे सरकाराच्या अंडर आयज ज्याच्या सरकाराच्या अंडर कितलेशेच उसाचे नाजाल्यार साखरेचे कारखाने चलतात इंडस्ट्री चलतात फॅक्ट्री चलतात जाल्यार ह्या गोंयच्या सरकारा कडेन एक सादी एक फॅक्ट्री जर तेज्या कडेन चलोवपाक जायना आनी ह्या शेतकाऱ्यांक जर न्याय दिवपाक जायना जाल्यार ह्या सरकाराक राज्य करपाचो रायट आसा काय नाजाल्यार ह्या सरकाराची राज्य करपाची गव्हर्नन्स करपाची औकात आसा काय हो एक प्रश्न चिन्ह पडटा. सादी एक फॅक्ट्री चलोवपाक जर सरकारा कडेन जायना जाल्यार हो सरकार कसो चलयतलो. आनी जर आमी पळोवपाक गेल्यार सरकारूय आयज चलना कसलेंच एडमिनिस्ट्रेशन आयज चलना खंयसरूच तुजी गेल्यार कामां जायना आनी सगळ्याक तुमी पळयता की कशें मिसमॅनेजमेंट चल्ला. सो हो सरकाराक खंय ना खंय तरी आतां भायर उडोवपाचो टायम येयल्लो आसा. ह्या जे BJPच्या सरकाराक जे आयज एंटी गोवन सरकार आसा गोंयकाराच्या विरोधी जे सरकार आसा पळय ह्या सरकाराक आनी हेंचे जे रिप्रेझेंटेटिव्ज आहा हेंचे जे आमदार नाजाल्यार खासदार आहा तांकां दार दाखोवपाचें आपल्या घरा धाडपाचो सद्या टायम येयल्लो आनी म्हाका दिसता ह्या फावटी लोक रावल्यात तांकां उडोवपाक.